नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। मुरगांवा कोळशाक मर्यादा घालची, कोल हँडलिंग तंबू भितर कोळसो येरादारी कंटेनरांनी करची। विधानसभेत आवाज, मुख्यमंत्री म्हणटात जिंदाल अदानीक हाडले यूपीएन, कोळशाचो विस्तार जावचो ना। काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष म्हणून विधानसभेत राहुल गांधीक परबी, मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटात तो एक इव्हेंट, घराणेशाहीचे सर्कल पुराय। तिका काँग्रेस आमदारांनी चर्चेत मारली कूस। बालरथांचो स्टाफ सरकारी न्ही, स्कुलांनी पगार वाडोवचो, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। बालरथ बदलतली, सेवेत खाजगी बसी घेवंक CMRY खाला सबसिडीचेर रीण। सरकारी स्किमी, सरकारी सेवा, पॅन कार्ड, बँक खात्यांक आधार नंबर जोडपाचे सक्तीची मुजत सुप्रीम कोर्टान 31 मार्च मेरेन धुकल्ली फुडें। बायलेचे अब्रू बदनामीचे केशींत आयरिशाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान मारलो भायर, मात अजामीन पात्र आरोप लायल्यार 48 वरां पयलीं आयरिशाक पूर्वकल्पना। आणि नित्यानंद स्पोर्ट्स क्लब आणि कृष्णा कन्स्ट्रक्शन संडे जॅम्स जिनो प्रुडंट T20 कपाचे फायनलींत आयतारा 17 डिसेंबराक परवरे GCA ग्राउंडार दनपारां 1:30 फायनल। मुरगांव बंदरावेले प्रदूषण लोकवस्तींनी पावलां, सरकारान कंपन्याच्या कोळशाक मर्यादा घालची। बंदरार कोल हँडलिंग तंबू भितर आणि कोळसो येरादारी कंटेनरांनी करची म्हणून सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांनी आवाज काढलो। अदानी जिंदालाक मुरगांवाक कोळशाक मान्यताय UPAचे राजवटीत दिल्ली म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान डॉक्युमेंट काढले। वास्को परस गोंयच्या बाकीच्या शारांनी खंय पोल्युशन चड, कोळशाचो विस्तार जावंक दिवचे ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलां। For 5 million tons per annum handling of coal, 2 berths of land 450 mm. June 1993, feasibility study was awarded. The Prime Minister was Mr. Narsimha Rao of Congress. RFP was issued on 3/11/1995. The government was again Congress, Narsimha Rao. Document was signed in 1999 when Atal Bihari Vajpayee was there. Document signing procedure is an routine procedure after you have completed the tender. ते तुका जर तू कळना आसत एक तरी ताका विचार नाल्यार दिगंबराक विचार, हांव कितें सांगतलें। Once letter of acceptance is given, the procedure is complete, then the formalities has to happen. The formality was however completed during Vajpayee's time. This is Mrs. Southwest Port. Second project is still wonderful. Date of issue of RFQ is 28/4/2008. UPA 2, government at Central. Manmohan Singh, Prime Minister and Coal Minister also. Date of receipt of bids was 36/2009. Date of selection of concessioner 4/8/2009. Note this date, 4/8/2009. Date of issue of letter of acceptance 7/8/2009 in 3 days. Concession signing date 22/9/2009. I am purposely giving these dates because the letter by Digambar Kamath is 9th November 2009. After everything was completed, he wrote, in fact he has written there, recently port has entered into an agreement with Adani Marmagaon Port Terminal Private Limited. I hope this is same Adani, not different. This is, as you call, BJP's close person. He has got all orders during your time. Date of construction, commencement of construction 15/5/2010. Modi was neither Prime Minister nor in the state of Goa we had BJP government. These were all works awarded during Congress time to Adani. कोणाचो फ्रेंड जालो तो? आमचो फ्रेंड जालो. or consent dila reduction in handling capacity by 25%. हेचेर चीफ मिनिस्टर उलोवंक ना. reduction in handling capacity. परमिसिबल लिमिट आहा पळय, परमिसिबल त्या भितर हाडले की जालें न्हय. कोल पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे कितें? इट हॅज टू बी बिलो द
it should be good or satisfactory at least. 25% कमी केले. फुडल्या 2-3 महिन्या भितर हाजेर कारवाई करून we will see that they don't exceed the limits. इमिडिएट केल्ले तेजो 1 टन एक्स्ट्रा जावचो ना. So some monitoring mechanism till that 3-4 months has to be followed. The Honorable CM करचे. Pollution Control Boardचे ते आयकना असत धर तू जाल्यार I promise you I will take up the issue with central government and ensure that they don't operate beyond the limits. FIR can be lodged also. That they have already acted, they have filed cases, criminal cases. ताका already notice issue जाल्ली. अरे ऐक मरे ताका notice issue High Court has given them 2 weeks. मागीर म्हणजे ते 2 वीक रावचो पडटलो न्हय 30 तारखेक सोंपता 2 वीक. माननीय सभासद बाब रवी नाईक हांच्यांनी मांडलेले रेझोल्युशन युनिनमसली पास करता. सगळ्यांनी काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष म्हूण गोंय विधानसभेत राहुल गांधीक परबीचो थाराव पास जालो. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान थाराव घाल्लो. काँग्रेस पक्षाक उभारी दिवन परत सत्तेर हाडूंक वावुरतलो म्हूण काँग्रेस आमदारांनी राहुल गांधीची तुस्तानी तोखणाय केली. राहुल गांधीचे अध्यक्षपदाचेर नेमणूक हो एक खंय इव्हेंट. घराणेशाहीचें सर्कल पुराय जालें म्हूण मुख्यमंत्र्यान तोमणो मारलो. बाबाशान, क्लेफास आनी फिलीप नेरी तिगा काँग्रेस आमदारांनी चर्चेंत कूस मारली. राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष जाल्ले आसात. त्यांच्या कारकिर्दीक आमी तांकां पार्टीचे यश आवडत आसतनाच भारता भितर त्यांचे भारताक त्यांचे कंट्रिब्युशन लाभतले आनी भारत देशाक आनीक उंचल्या पांवड्याचेर येवपा खातीर ते अनमोल कार्य करतले अशें आमी काँग्रेस पार्टीचे वतीन सभाघराचे वतीन तांकां आमी अभिनंदन ठरावाक आमी शुभेच्छा दितात. It's a matter of great pride. In fact, it is very historic occasion. सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसीक दीस व्हडलेशे बरे ना आनी म्हणून ह्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आसा आता आनी ताका काम करपाची उमेद आसा. No doubt, like how Atal Bihari Vajpayee said, we may be down today, but a time will come when we will be again back where we were. And I'm proud to say it again, Speaker Sir. And I want to congratulate Rahul Gandhi ji for taking up a leadership. So आज हो लीडर जाला, हो लीडर मुखार देवान ताका बरी मोद दिवची, बापाच्या भाशेन बरें काम करपाक आनी बरो जावचो तेजे भाशेन हांव कॉंग्रेच्युलेशन करतां. त्याच्या फाटल्यान गार्डन एंजलान रावचे आनी ही ओल्डस्ट पार्टी ही ताणें फुडें व्हरोन आपले जे कितें गूण आसात त्या गुणाच्या आदारान ह्या पक्षाक परत पयलींची उभारी हाडटलो. Let us hope and pray that God give him strength to work for this party and bring it to the helm of affairs. राहुल गांधी बीन या देशाक आनी गरिबांक न्याय दितलो. From the ruling side, anybody wants to say? Honorable CM. I join in congratulating because it's an event which has happened, though it completes the circle of dynasty once more. Still, I think it deserves the congratulations. चिमला आयटी पार्क आनी तुये इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरांत प्लॉट्स जातात. स्टार्टअप आनी प्रस्थापित उद्देगाच्या एक्सपान्शनाक फुडले 3-4 म्हयने भितर प्लॉट दिवपाचें टार्गेट आसा. स्टार्टअप पॉलिसी जाल्या. आयटी उद्देगांनी गोंयकारांक नोकरी दिल्यार पगाराचेर 25% मेरेन सबसिडी आसतली. ह्या उद्देगांनी CSR खाला नव्या भुरग्यांक ट्रेन करचे पडटले म्हूण आयटी मंत्री रोहन खंवटे उलयला. सरकाराची आयटी पार्कां नेमकी खंय पावल्या काय म्हूण प्रस्न आयिल्लो. That when will this IT hub actually start and be in operations? Electronic manufacturing cluster has already undergone plot development. जवळ म्हाका दिसता 15 plot measuring total of 2,73,000 square meters and MIZ area of 45 plots जवळ 28,000 square meters has been there in the electronic manufacturing cluster. Town and country planning कडल्यान already आमी पास करून घेतिल्ले आसा हे आनी कन्वर्जनाक सध्या आसा. बजेटरी प्रोविजन आशिल्ल्या खातीर सनदा खातीर पे जाले जाल्यार विल बी हॅव्हिंग दिस इन प्लेस. आयटी पार्काच्या संदर्भात स्पीकर सर टिल डेट 2,69,890 स्क्वेअर मिटर्स ओनली वॉज अवेलेबल विथ अस. पयरच्या कॅबिनेटान 1,79,753 स्क्वेअर मिटर्स एडिशनल आयटी ट्रान्सफर जाल्ली आसा. सो लँड ट्रान्सफर हॅज टेकन प्लेस. आयटी पार्क in the next 3 to 4 months we should be able to allot plots. We should be able to start with the startup IT area and startup infrastructure asa, we should be able to start with that. As far as electronic manufacturing cluster is concerned at 2A,
in the next 4 months is the target time for us to get into the market. And हे सगळे करपाक स्पीकर सर दोन गजाल्यो I would like to tell my colleague. एक म्हणल्यार policy outline, startup policy is already in place. Implementation to the scheme is something which was waiting. We have taken consultants on board, and म्हाका दिसता before December end, the good news for the new year will be that the startup schemes will be in place with the help of our Honorable CM. And ह्यो schemes float करता आसतना आमकां additional सायडीक HROय गरज आसा. IT सुरवात केली खरी, पूण IT बॅकअप दिवपाक मनीस कमी आशिल्ले. Secretary, director, MD सोडले जाल्यार infrastructure is not there to group and give people. If you create a single window, जाल्यार single window we need to ensure that everybody comes at one point, applies and gets their thing going, because the government strongly believes in ease of doing business, and ease of doing business करता जाल्यार single window approach is required. March पर्यंत, February to March पर्यंत the whole IT, HR, policy to scheme, and the areas for offering to the people of Goa and around will be in place. भायले व्हडले नवे इंडस्ट्रीज येवन आमकां गोंयकारांक जॉब मेळटले, हे ऑपॉर्च्युनिटीज पळोवन विल बी क्रिएटिंग दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर. गोंयकारांक सपोर्ट करपाक, फ्रेशर्साक सपोर्ट करपाक, फ्रेशर्स म्हणजे द पीपल हू हॅव पास्ड आउट इन द लास्ट 2 years. इम्प्लिमेंटेशन जातकर तांकां सुद्दां समज कामाक कोण घेतलो जाल्यार सबसिस्टन्स अलावन्स म्हणजे तुका अलावन्स टू गीव देम सॅलरी 10,000 रुपया पर्यंत कॅप गव्हर्मेंट इज गिविंग. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरान जे इंडस्ट्रीज येतल्यो त्या इंडस्ट्रींक ऑलरेडी आमी अंडर CSR सांगिल्ले आसा, द इंडस्ट्रीज वूड लायक टू कम टू एन्श्योर दॅट आवर पीपल नॉट ओनली इन द इंजिनियरिंग सेक्टर but where there is a skill gap, that they will have to ensure they are taken under skill training for their industries to be trained for that. Give a commercial break.